सांगले की रवी येदो व्हडलो लिडर आसा, सगळे जाण कामां करता, लोक रवी म्हणून रवीच्या पॅनलाक वोट करतले काय मनीस कोण मनीस पळोवन वोट करतले. सो रवी म्हणून त्याच्या पॅनलाक वोट करतले अशें ना. रवी पळोवन वोट करतले कित्याक रवी आमकां जाय. रवी आमकां जाय अशें नाका बाबा नाका न्हू. रवी आमकां जाय. तो काँग्रेस आशिल्लो तेन्नाय आमकां जाय आशिल्लो, आतां तो BJPन गेला तेन्ना तो आज आमकां जाय. सो खऱ्यांनीच BJP आसा हांगा. हांगा BJP आतां की ना तें म्हाका कांय खबर ना, पण सद्याक रवी आसा तोय BJP आसा, रवी आसा तोय MG आसा, रवी आसा तोय काँग्रेस आसा, सगळे लोक तशे आसा. रवी पॉलिटिशियन, रवी स्टालवर्ड, हय व्हडलो, रवी व्हडलो, तेका तेजे सगळे पार्ट्यो हय सगळे पार्ट्यो. तूं कितले व्हडले कर पण लागता रवीचेच. रवी जाय. हय रवी जाय. चवथीक सांग, मागीर ईदाक सांग, कोण हांगा कोण वाडटालो. रवी सगळे ईद आसल्यार ईदाक सुद्दां तो हाडून सगळे वाडटालो. गाडी हाडून विकतालो. कितें तांदूळ म्हण हे म्हण जे ईदा लागता न्हू सामान तें सगळें तो दितालो. चवथीक सुद्दां कोणाक लागता तें चवथीक सुद्दां दितालो. कितें कोण दितालो हांगाचो कोण तो दितालो. मागीर तेणी कामां सुद्दां केलां न्हू आमगेली. बाबा अशें नाका बाबा कामां करूं ना, करा केला तेणी कामां आमगेली. भायल्या लोकांक पळय काम आसता पळय तितकी गोंयकारांक एक 25% दिवपाक जाय. सगळ्या भायल्या लोकांक दिवन उपेग ना न्ही. जाल्यार आमचो रवी न्ही. आतां कितें केल्यार आमचो रवीच तो, आमचो पात्रोच तो, तें जाता न्ही. तेका आनी व्हडले फरक ना गांवचो जावतो. रवी कडेन खुबश्यो अश्यो बारीक बारीक गोश्टी आसा ज्यो व्हेरी युजफूल एज फार एज इलेक्टोरल इलेक्शन इज कन्सर्न. सो त्यो तूं जर बारीकायेन वचून बारीकायेन तेजी गायडन्स घेतले खुबशे जाणांक ताजो फायदो जावंक शकता. यू नीड नॉट वेट फॉर रवी. म्हणजे रवी कितें आतां दिसता तुका खबर तसोच रवी काय की ना, हे खूब जाणांक प्रश्न आसा. पूण आमी ताका लागच्यान पळयला, पण ताका ताचे कडेन खुबश्यो गोश्टी अश्यो आसा वीच कॅन हेल्प इलेक्टोरलाक इलेक्शनाक कोण वता न्ही ताका हेल्प करपा खातीर खुबश्यो गोश्टी आसा वीच यू कॅन रियली एप्रिशिएटींग आसा तेजी. रवी चर्चिला सारक्या भितर उडयला. आय एम ग्रेट, हांव ताका मानता. रवी जेन्ना हो आसलो गृहमंत्री होम मिनिस्टर आसलो तेन्ना चर्चिला सारक्या तेणी भितर उडयला. हांव रवीक मानता, खरेंच हांव मानता हेका. पूण जेन्ना तेणी मार्केटाची वाट लायली, फोंडेकाराचें हितूच लक्षांत घेतलें ना आमच्या वेपाराचें, तेन्नाच्यान आमी मातशें हें जालें. खूब थंय मार्केट सारकें बांदना न्ही. मार्केट बांदल्यार लोक भोंवना काय ना ताका कितें उपेग मागीर. बांदून इतके लाखांनी कोट्यांनी बांदल्या कितें उपेग, कांय उपेग ना मागीर. टॅक्स पेयरांचो पयसो. हय वेस्ट सगळें वेस्ट पयसो. हेका येना न्ही, संबळिना. लोक सगळे येता भायले येता भरता चल्ले घरा. आनी कितें गोंयकार थंयच उरले. 14 वर्सां आमकां मार्केटान हांगा हे परिस्थितीन दवरल्या. मार्केट कितें बांदलां तें तुमी पळयात. कोण ताका कोंबडे गूड म्हणटा, कोण आनी कितें म्हणटा. जायत्या तरेचे नांवान आमकांच ला दिसता सांगपाक अशें ती बिल्डींग थंय बांदून दवरलेली आसा. त्या बिल्डिंगेन कसले कसले वेव्हार जाता न्ही प्रत्यक्षाक तुमी वचून पळयात. जेन्ना चीफ मिनिस्टर हांगा आयल्लो प्रमोद, तेन्ना ती म्युनिसिपालिटी तें धुवपाक तांकां कमी ते 4 दीस लागले. हेजो अर्थ पळयात तुमी तितून कितली घाण आसली ती. तरेतरेचे नाका नाका ते प्रकार जाताले आमी पळयल्या. सोरो जालो पिताले, बियरीचे बाटल्यो सुद्दां खूब आसले. इवन हांगा सुद्दां आमकां 14 वर्सां जालीं. हें पळयात, हें गटार हांगा तेंच्यांनी हें मारलां, पोत्रे मारल्या. हांगासून वयल्यान उदक वयता. हें दुकान हांवें करून दवरलां कारण म्हाजो भावाचें दुकान हांगा आसलें. लाकडाचें दुकान, आमची पयलींची दुकानां तीं. तेणी येवनूच तें दुकान काडून भायर दवरलां कारण ते अशी परिस्थिती जाली त्या दुकानाची की फोळ्यो अश्यो जाल्ल्यो. 14 वर्सां कंट्रोल कितें करतालें ते फोळ्यो तेणी पयर तें दुकान काडून भायर व्हरलां. आमकां भायर व्हरलां कित्याक ते चेअरपर्सनानूच सांगलेलें हें हांगा शेड घातल्या, ही शेड तुमच्या खातीर घातल्या. कितें तुमी शेडीन व्हरोन तुमची दुकानां दवरा. आनी आमकां सांगलें हें मार्केट आमी मोडटले. तेणी बेगी बेगी व्हरोन तें भायर दवरलें. आनी मागीर थंय ओपन करता सांगता कितें म्हणटा जाण तूं ना आमी सांगूंकूच ना तुमकां, तुमी हांगा ओपन कित्याक करता अशें म्हणून जागो हाडोवपा जाय खातीर कोणूय येवन बसूंक शकता. आनी हे पत्रे पळयात. हांगा कोणाचो जर भुरग्याचो जर पांय वचून गेलो जाल्यार कितें परिस्थिती जातली. त्रास जाता हांगा. त्रास फूल जाता. हें पळय आमी पत्रावळी हें घालतात, प्लास्टीक घालतात. वयर माजरां, उंदीर वयतात, बुरडटात.
परत प्लास्टीक फुट्टा अशें वर्साक 2-3 फावटी प्लास्टीक घालतात आमी हांगा. आम्ही म्युनिसिपल डेव्हलपमेंट पहिले पण डेव्हलपमेंट काय करीत नाही, फक्त बसता आणि हे करता एसीन बसून. कंपनी सगळं हाडून दाखयले आमी, चेअरपर्सन दाखयले, CEO दाखयले, MLA दाखयले आनी कावन्सिलर तांकां ओपन दाखयले, इवन हांकां सुद्दां आपयले. म्युनिसिपालिटी म्हटलें का तुमकां डेव्हलपमेंट अशें याद जायना ना, फक्त बसो टिटप घेता बसता ते. म्हाका सांगा आतां डेव्हलपमेंटा बाबतींत जेन्ना आमी उलयता तुमकां कितें दिसता की लोक डेव्हलपमेंट पळोवन मत मारतले काय पार्टी किंवा लिडर पळोवन किंवा समाज पळोवन, कितें दिसता तुमकां? सगळ्यात पयलीं येता पर्सनल कॉन्टेक्ट विथ द कॅन्डिडेट. आतां ना म्हणत जाल्यार वॉर्ड जी आसा ती ल्हान ल्हान वॉर्ड आसा, प्रत्येक कॅन्डिडेटाक किंवा कावन्सिलरा कडेन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आसा कितें ना कितें कारणा खातीर. आनी ताणें ताका कसो रिस्पॉन्स दिला, जे सिटींग कावन्सिलर्स आशिल्ले ताणें कसो रिस्पॉन्स दिला ताचो एक खूब मोठो भाग आसतलो. आनी दुसरो कितें जाण तूं, एक म्हणजे एज्युकेटेड लोक सोदता करता वॉर्डांत. प्रत्येक जो कॅन्डिडेट आपलो एज्युकेटेड आसता असो दिसता, पूण तांचे कडल्यान एक्सपेक्टेशन लोकांचें आसता तें वेगळें आसता, एग्जिक्युशनाचे संबंदी आसता. सगळे जे वोटर्स आसा न्ही ताणें हें केलें ना, ताणें तें केलें ना, तें लायटी खांबो घालना, हें घालना. एक्चुअली कावन्सिलराचें काम म्हाजे दृश्टीन तरी कावन्सिलराचें काम म्हणजे एग्जिक्युशन न्ही, एग्जिक्युशन करून घेवचें आसता तांणी, वेरेज पॉलिसी मेकींग तेंचें फर्स्ट काम आसता. आनी तेंच पर्टिक्युलरली फोंड्या आमी लास्ट so many years विसरल्या. सो एवरी वन इज बॅकींग समथींग वीच इज रेडीमेड आनी गोईंग अहेड वीथ दॅट. तशें जावूं जायना. म्हाका दिसता प्रत्येक इंडिविज्युअल जो कावन्सिलर आसा न्ही ताणें विचार करपाची गरज आसा की आपूण हे फोंड्या शहरा खातीर कितें दितलो, आपल्याच वॉर्डा खातीर अशें न्ही. सगळें पूण डेव्हलपमेंट पळोवन मारतले मतां. थंय डेव्हलपमेंटाचो एक भाग आसा. पूण म्हाका सांग, डेव्हलपमेंट पळोवन लोक वोट मारतले काय आनीक खंयच्यो गोश्टी की बाबा हेजो मनीस किंवा समाज किंवा धर्म जात हाजेर वोट मारता? डेव्हलपमेंटाचे शुअर मारता डेव्हलपमेंटाचे. हय शुअर, कित्याक डेव्हलपमेंट जावपाक जाय न्हू. कित्याक आतां आमी समज आमी मिडल क्लास आहा, सारकें न्हू, मिडल क्लास आहा. जर आमकां समज सोय मेळटा जाल्यार आमी ताकाच मारतले न्हू. आतां समज तुमी आमकां सोय दिली, बाबा आमी तुमच्या कडेन आयले, बाबा आमकां हें काम जावपा, हें करपा तें करपा, जर तुमी आमगेलें काम केलें जाल्यार आमी तुमकां वोट मारतले न्हू. जर तुमी आमगेलें कामूच करना जाल्यार आमी वोट कशें मारतले तुमकां? तेज्यार आहा न्हू. डेव्हलपमेंट पळोवन मारतले. हय हय, डेव्हलपमेंट पळोवन मारतले आमी. आमी जिते आसा आनी सरकाराक कळपा आमी फोंडेकार जिते आसा ह्यो वोट आमचो. नाल्यार वोटींग कमी जाता न्ही, येना चाई ना जाल्यार वोटींग ना न्ही, म्हणजे कमी जालें वोटींग. त्या लागून ते चाई मारल्यार तूं कितलो काम करतलो तें देवाक खबर आसा, तुमकां खबर आसा, आमकां तें खबर ना.